बापाय खमजाना या दुवेचे खाले पिरकी पण म्हणून पण त्यांचं खाले म्हणताय तू नाही बाबा आम्ही आमच्याकडे किती असं ते दिचे देवाक नाही देवान गेले आणणार का तुम्ही दिवचे पुता आमच्याकडे किती असा देवा देऊ किती असं सांगा तुम्ही आमचं क्रांतिकारी बसवण्णा त्याची वचना मस्त आसात त्याने जातीमध्ये भेदभाव निवारूंक जायते प्रयत्न केले आणि ताचे देवस्पण एक सादारण विचित्र जावन आशिल्लें की त्या ल्हानपणांत तो देवाच्या मोगान भक्तीन वाडुल्लो तो कित्याक ताचे आवय बापूय संप्रदायस्त पूण तांचे संप्रदायाचेर वयलो उपराडटा कसो म्हळ्यार ती काणी अशी आसा सकाळी फुडें उठून तुमी जाणात इनवांची करची पुजा पयलें न्हांवूंक आसा तांकां न्हांवून जाल्या उपरांत तांची भजनां ताच्या उपरांत तांच्या घरा जायती फायनल आसतात मुर्ती आसतात आनी सगळ्या वचून आरती करून उदबत्ती पेटोवन हे सदां लागीं लागीं 1 वर 1.5 वर जातलें की ताच्या घरा आनी त्या वेळार ते पुरो मुक्त जाल्या शिवाय आन उदका पळोवंक नातले तांकां कोण नाय की काही तशें एक दीस बसवना जोर तान लागता काही तशें हो सकाळी फुडें हांकां कशें म्हण एक बरें एक लिसांव शिकयचें म्हणून एक ल्हान पार एक काण घेवन इतला वचून कोणटा काही एक ल्हान ल्हान बुराक करता थंय 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 बापायचे आनी आवयचे पुजा जाल्या उपरांत पूत खंय गेला हांव सोदून येताना इतलांत पळयतना हो ल्हान ल्हान पूण करता बापाय वीज सांगता कितें करताय पुता बाबा म्हाका मस्त तान लागल्या काय करताय हांव बांय कोणता बांय कोणताय ये दे दिशी पुरा करताय तूं वय गे बाबा तर ह्या दे दिशी पुराकांत उदक येना गे बांय व्हडली कोणीची गे एकत्र कोणीची गे वय पुता उदक तुमकां कळयता न्ही वय तर म्हज्या मोगाच्या बाबा घरा तूं पुजा करताय सगळ्या पायनाला वचून दुपार दिताय सगळ्या कितल्या पायनाला आसा ताका पुरो करून कितें प्रयोजन ताच्या की बदला एकाच देवा पुजा करूंक जायना गी तुका जाप तुमी सोदून काडा आयचो विशयी मागण्या सो हे मतीन दवरा ही काणी कित्याक गरज पडटा आमच्या चलत्या जिविताक आयच्यान 3 संगत्यो आसात मागण्यान म्हणटात तशें आमकां म्हणटा आसतना हे 3 संगत्यो कित्याक दिल्यात जेजून मागा सोदा बुडया एकच तो संपदा सांगूंक जायना मागा तुमी घेतल्या पळोवना कित्याक बुडयचे कित्याक सोदीचे आरे आमी आमच्याच सकी तसो अर्थ सोदून गेले आमकां तो अर्थ मेळना पूण मूळ हांवें ग्रीक भाशेंत गेल्यार हाचो अर्थ दुसरोच आसा मागा म्हळ्यार कितें कोणें कोणा लागीं मागचें म्हळ्यार कोणें कोणा लागीं मागचें सांगा आसल्या नातेल्या कडेन मागचें की नातेल्या नासल्या कडेन मागचें समजता एक तुमकां समजलें न्ही कोणा कडेन आसा ताणें नातेल्यान मागचें आनी मागचें कशें ताणें नम्रतेन कालतेपणान उठ बस कर म्हाका दी म्हळ्यार कोणी दितात की तुका ताका एक कालतेपण आसाची हे मागचें म्हळ्यार पयलो शेगूण कालतेपण असो आमच्या देवा मुखार आमी खालते जाय देव आमचो मोग करता तो आमचो मोगाळ बापय ताचे थंय खालतेपणान भुरग्यां भशेन आमी मागा जाय वो एक सय जाल्यार तर सच्चें कित्याक सच्चें म्हळ्यार कशें हांगासर हे सच्चें म्हळ्यार सदां तुमकां काल जाता मागा तुमी घेतल्यार सदां तुमकां मेळटलें हे सच्चें म्हळ्यार आमचो हांगा एक्शन मस्त आसा कित्याक आमी सच्चें म्हळ्यार देवाची खुशी कितें आमी सोदूंक जाय मागता वय तें मागता आसतना ताच्या उपरांत आमी पळय जाय कित्याक हे मागचें सच्चें आनी बुडोवचें तिनी एक गांस हेका सांगलीचें एकच सांगतीन तुका तुजे मागणें सफळ जायना त्या खातीर हांगा सोदी जाय म्हळ्यार आमी प्रयत्न करचें कशें एक वस्त भायर पडत जाल्यार तुमी कळमेतान सोदतात वय गी मेळटा म्हणा सर आनी मेळटा आसतना तुमकां संतोश जाता पूण सोदता आसतना आमी पयलीं चिंतीचें खंय आसता पडल्या थोडे फुडें आमकां कळना सगळ्यांनी गुंवता हें जावन आसा देवाची खुशी सोदून काडची म्हळ्यार आमच्या हर एका मागण्यान देवाची खुशी आमी समजूंक जाय ती आमी सोदूंक जाय देवा तूं कितें खुशी व्हरताय
तुका कितें म्हणजे तो जाय आतां हे हांव इसाचें जाल्यार तुजी खुशी कितें हे जावन आसा सोदचें आनी खरेंपणी तो सोदताय जाल्यार तुका मेळटलें आनी एक बुडया म्हणटा जेसू आतां बुडया म्हणा ते काल आनी काल जाका बुडया म्हळ्यार भागेल वचून बुडोवचें न्ही तिरासणेन मागचें तिरासणेन मागचें म्हळ्यार वेळ काळात की देव दिता आमच्या वेळा काळाक न्ही ताच्या वेळाक पूण आमी तिरासण सांबाळी जाय पळय मागचें न्हू आतां समजता तुमकां मागचें सोदचें आनी बुडोवचें आतां सकाळीं तो हांव भोंवून तो सांगा भायर तुमकां सगळ्यां कळीत आसा दोगां जाणां आयलीं म्हजे कडेन कंप्लेंट काले एक स्त्री आयली फादर म्हज्या दुयेक सयरीक येतात येतात वेतात येतात वेतात पूण लागीं लागीं जाता तुट्टा फादर खाल कडच्यान समजना आनी एकलो तरणाटो आयलो ताची कंप्लेंट येता म्हज्या भावाक सयरीक येता 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 फादर लागीं लागीं येताना तुट्टा फादर तुमच्या गडितान आसा न्ही अशी जमची मस्त लागीं लागीं जाताना चलता लागीं जाता हांवें लो तांचेर विचारलें दोगां कडेन एकच सवाल विचारलें हांवें ती तुट्टा न्ही कोणें तुटयली गोत्या तुमकां दोगांक वयर सकयल पळयतात कोणें कोणें फादर कोणें आनी चिंतलें कोणी देंवसार येता मदें म्हणून हांवें सांगलें जेजून तुटयलें म्हूण भोगता गे तुमकां खाली फादर जेजू तुटयता गे भावा आनी भयणी तुज्या दुवेक खंयचो करेक्ट न्हवरो म्हणून कोणाक कळिता कोणाक कळीत आसा ताका मात न्ही तर ताणें तुटोवचें कित्याक म्हण खटताय तुका मागीर फाल्यां सकाळीं मेळ्ळो मागीर म्हणची देवान म्हाका कित्याक ओलो दिलो जावय म्हणून वय गे तो दिताना तो बरो दिता पूण ताका आयलो वेळ काडटा त्या तरणाट्याक हांवें सांगलें कोण तुटता कोत्ताय तोय कालू बलो जावन म्हणलो हांवें सांगलें जेजू वय गे फादर हे म्हणजे मती कितें वचूं ना फादर आतां आनी कांय प्रॉब्लेम ना मोगाच्यो न्हू आमचे मागणे पळया वय आमी आशिल्ले आमकां जायचे पूण देव कितें सांगता मागीर आनीक वळी जेजू कितें सांगता तुमचे बापोय तुमी इतली कोटी म्हळ्यार आमी पातकी म्हण न्ही कोटी म्हळ्यार हांगासर आमी अस्कत जावनी तुमच्या भुरग्यांक तुमी बऱ्यांतले बरें दिता तर संपूर्ण काय आसलो बापोय तुमकां कितले बरें करिना जायत पळया सवाल देवाय पूण हाका एक परत्यान एक कंडिशन घालता जेजू आनी त्या कंडिशनाचेर एक आसा काल म्हणटा तो जे कितें हेरांनी तुमकां करी जाय म्हण तुमी अपेक्षा तेंच तुमी तांकां करा म्हळ्यार हे मागणें हे सोदचें आनी बुडोवचें म्हणटा आसतना आमी आवश्यक आमकां मात न्ही हेरांची आमी बरें आशे जाय कित्याक आजकाल हांवें म्हजें मात पळोवचें न्ही मागणें म्हळ्यार काल म्हाका दिवचें मात म्हाका जायचें मात हें मागचें न्ही हेरांचें बरें पळोवन कशें म्हाका देवान बरें करी जाय हेरां खातीर देवान बरें करून आमी मागा जाय पण आज आमची खुशी कशी कोणाक बरें जाता आमकां खुशी जाता की या कोणाक पाड जाता आमकां चड खुशी जाता मनशापण न्ही गे आमकां कोणें इल्लें बरें करनातलें तांकां इल्लें पाड जाल्यार बारीक खुशी जाता भितरले भितर आमी बारीक खुशी भोंवता न्ही गे आनी कोणाक इल्लें बरें जाल्यार म्हणटा आमकां हांगा कितें जळटा पोर एकली बायल म्हणचे सापता मोसोर म्हळ्यार काले पता कशी येवचो पता मोसोर काले म्हणचे हांवें म्हाका सांगूं जाता मोसोर कसो येवचो म्हणून हांवें बाय एकच एक ल्हान सांगता हांव कोदाळा तूं आनीक मनशां तितके वयर येता दिसता पळय त्या दाळा त्या मनशाक काय मोसोर जाता उलपाता कित्याक पूण बरें जाताना संतोश भावची भारी उणी आमी पूण बरें जाताना एक तराचो उलोवप येवचो चड आमकां हें मनशापण पूण ताचेर आमी जैत जोडी जाय ताका तेजेर सांगता आमचें मागणें म्हणटा आसतना एक दावीद राई आपणे फाता केल्या आपण एक सांगता देवाक एक नितळ काळीज म्हाका रचोन दी देवा एक खरो आत्मो म्हजे तें घाल म्हणजे नितळ काळजान हांवें भक्त करी जाय म्हण जेजू आशेता आनी एकलो पुजारी देवळाची पुरा पुजा करन ताका एकच दुवाले धाकटे बायल चरली दुवे बाळान जावन देवळाच्या भायर येवन बसता 10 वरांचे सकाळींचे जाल्ले क्षण आनी बारी पुरासण कित्याक सकाळीं तो दादा तूं येवन बसता लागीं कितें बाबा काल जालें म्हणून जाता कितें सांगचें पुता कितलें खोळटा सकाळीं उठाचें वचनाळे देवूळ नितळ करचें उदक काडचें कितें मागीर हांवें न्हांयचें नाल्यार आपणाक पुरो आरती करचें हें करचें तें करचें पुरो करचें तितलें जाता म्हजो अर्दो जीव जाता भुरगे बापायक वयर सकयल पळयता सत्य की बाबा तुका पुरो जाता गे वय पुता मागीर 2-3 सवालां करता
तुवें हाडचें उदक कोणें रसिल्लें? देवान. तुवें हाडलीं फुलां कोणें रसिल्लीं? देवान. तुवें हाडिल्लीं फळां कोणें रसिल्लीं? देवान. बापा, देवान दिल्लें, देवान केल्लें पुरा. तूं हाडटा आनी देवाक समर्पीत करताय आनी मागताय तूं आनी तुका बरें जाता म्हणटा की कशें जावचें? बापाय खमजाना ह्या दुवेचे खाले पिरकीपण म्हणून परत्यांचं खालें म्हणटाय तूं. नाही बाबा, आमी आमचे कडेन कितें आसा तें दिजें देवाक. नाही देवान केल्लें हाडून ताका आमी दिवचें. पुता आमचे कडेन कितें आसा देवाक दिवंक? कितें आसा सांगा तुमी? कितें आसा देवाक दिवंक? तेन्ना ते भुरगे म्हणटा बाबा आमचे कडेन कांय ना तरी आमचे एक नितळ भक्त आमी देवाक समर्पीत करी जाय. नितळ भक्तीन संतोशान मोगान ह्या देवाची आमी सेवा केल्यार ताचे करते आनी काय दिवंक जाता आमकां देवाक. तेदा असो बापाय काडटा. हेच जावन आसा मोगाच्या भावा आनी भयणी आमच्या ल्हान फुलां ज्यूसच्या ल्हान फुलां सांग तितलेंच. कितेंय आमी करता तर तें मोगान करया. मोग आसल्या कडेन पुरो ना. आमचें मागणें आमी बुडोवचें, आमी सोदचें जावं पुरो आमकां थोडे फटी पळता. कित्याक तें मोग असो संबंदान वाडना. कित्याक देव असो मोगाळ बाप तो आमकां कितेंच ना म्हणना. पूण कितें गरज लुकाच्या वांजेलांत येस तुमी वाचशात जाल्यार थंयसर एक वळ अशी म्हणटा तो अखेरीक अशें सांगना तो भुरग्यांक बरो दिवंक जाणा तर तुमचो सर्गेचो बाप आपणा लागीं मागतेल्यांक कितलो चड पवित्र आत्मो दिना जायत म्हणटा तो. आतां पवित्र आत्मा कित्याक जाय? सोदूंक आमकां देवाची मांडावळ आमच्या जिवितांत. कशें ते सैरीकाच्या मनशांक ताणें तिनूय संगती जाय तांकां. तांणी मागोवंक जाय, तांणी सोदूंक जाय आनी बुडोवंक जाय. कित्याक हें आमचें जिवीत. पूण देव सांडूंक नजो आनी आमच्याच काळार आमी जगूंक नजो आनी आमची खुशी न्ही तुजी खुशी म्हूण सांगत जाय. अशें तिनूय संगती सांगत घालता आसतना देव आमचें तें मोगाळ जाता म्हणल्यार खंयच दुबावना. तर आमची भक्त कसली आमी तेणे हेणे दोवची गरज ना. आमच्या देवा सोदून पयलें सांगलें बरी सगळ्यांक पुजा करी जाय म्हणना. आमकां एक ल्हान घर जाय जाल्यार कित्याक सकारामेंतांत आसा जेजू तो नीज जेजू आमचे संगी सदांच आसा म्हणटा तो. येया म्हजे संगी म्हणटा तो. ताचेर आमी पातयेवा. न्ही थंय आंगून घालची हांगा आंगून घालची थंय घालची घाला. पूण ताच्या कितें तें आंगून घालता आसतना कितें जाता आमचो देव कंडिशनल देव म्हूण जाता. मोगाचो देव म्हूण जायना. मोगाच्या भावा आनी भयणी मोगाळ देवाक आमी कंडिशन घालूंक ना. कित्याक तुमी एकामेकाचो मोग जाल्यार कंडिशन आसना थंय. आमचो बाप मोगाळ बाप म्हळ्यार आमी हांगा इतले वाटे बेते पिता इतली मिसां दिता तितले तुका करता ते पुरा कंडिशनल जाता. म्हळ्यार आमी बिजनेस करता आमच्या देवा लागीं आनी ते बिजनस कितले मुखार पावता म्हाका समजना. आमचें थंय बिजनेस नाका. मोगान संबंदांत वाडया. देवाचो मोगाळ बाबा मानून घेवया. आमकां समर्पीत करया. आमचो गरजो ताका सर्ग ना. आतां जेजू सांगताले तुमी मागच्या पयलीं तुमच्या बापाक कळीत आसा. वो बाबार आमचें तें आसूं दी. न्ही आमी सगळ्यांक फायनल कशें उदक कोणी जाल्यार एकच बांय कोणी जेगी तुमी तसो आमचो बाबार एकच जेजू तें आसा जाय. तशेंच आमची भक्त मोगाची जायची. हांगा मिसां येवची जावं दी रेतीर येवची जावं दी तुमी करसावट करची जावं दी कितें तें मोगान आमी करया. न्ही उपदेशपणान आबा हो खरेंच म्हजो कळ कसोय पास्टार करचो गी ना. खरेंच म्हजो कळान चड आमी संतोश भरताची बरी फळां जाय. बरी फळां पळोवन हेरांनी संतोश पावो जाय. तो तसो जेजू बाळाक मान करूंक आयल्यांक तसो जेजू बाळाक आमकां समेजतां कितें आमकां गरज ताच्या मोगान आमकां वाडोवं दी चडोवं दी आनी तसो आमच्या जिविता संगती जावं दी. आमेन.